जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता इतले सांगून जातस जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावून म्हणालो, बापा येऊ कसली घडी पावली, तुझ्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुझ्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या समेस्तांक ताणें सस्नीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुलाचेर अधिकार दिला. ते सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक ओळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवे म्हाका आसलेले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विसून काडून म्हाका दिलें. तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुजे उतराक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें ते सर तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तान हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेनी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हज्या आदीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांच्या मारिफात प्रगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारान ना, पूण ते संवसारान आसात. हांव तुजे सरसी फाटीं येता. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ. अशें ते आमचे बरेस एक जावच्याक. देवाचे उतारे.